आयज आमची ग्रामसभा आसलेली. बिकॉज ऑफ पॅन्डमीक ही ग्रामसभा खूब लेट जाल्या. ही एक्चुली खूब पयलीं जावपा जाय आसलेली, कित्याक आतां ऑलमोस्ट 2 years जायत येयले. लोकांचे जे विशय आहाय ते लोकांक मांडूंक मेळोनाय. सो आयचे मिटिंगेक जे प्रोपोजल आसलेले ते जावन आसाय सिवेज, ड्रेनेज, सम जॉगर्स पार्क, लायटी लागोन असले विशय आसलेले. सो हितूंतले थोडे इश्यू पळय आसलेले ते ग्रामसभा इश्यू न्हू ते. हे आमच्यान इवन आमकां कंप्लेन दिल्यार बॉडी मिटिंगेक घालून हे सॉर्ट आवट करूं जाता. सो हांवें ग्रामसभा मेंबरांकूय सांगलां असले गार्बेजाचे आनी कसले इश्यू तर आहाय जाल्यार तुमी आमकां इवन आमकां मिटिंगेक येवन तुमी दिवपा जाता म्हूण. आमी ते सॉर्ट आवट करूं शकताय म्हूण. आतां हे पळय ड्रेन आहाय आनी आमचे सिवेजाचे पळय आहाय ते आमी लोकांक सांगलां. आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुमचें कितें आहा तें फॉवर्ड करतले, ते आमी सॉर्ट आवट करतले म्हूण इश्यू. सेकेंड थींग म्हणल्यार हांव आतां आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी MRF शेड ह्या दिसांनी इनॉग्रेट जावपाचें आसा. हेजें हांव फूल क्रेडीट दितां आमचो पंचायत मिनिस्टर जो आमी प्रोजेक्ट अंडर 15 फायनान्स हाडला. हो टोटल फॉलोअप आमकां पंचायतीक हो प्लांट हाडपाक तेणें इतलो हेल्प केला. सो हांव तेजो चड आभारी. सेकेंड म्हणल्यार आमचो कोमिंदाद एटर्नी रेमन कारवालो, तेकाय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणें आमकां लँड दिल्या आनी आयज तो तर आमकां हेल्प करना आसलेलो. हे केन्ना पॉसिबल नासलेलें, कित्याक हेचे पयलीं खूब एटर्नी येवन गेले, खूब उलयले आनी सद्दां पंचायतीक कितें बरें काम करता तेन्ना फकत ऑब्जेक्शन हाडलां. पूण आयज हो आमचे रेमन बाबाक लागून आयज हो आमचो प्रोजेक्ट थिंगा येता. हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं. सद्या सगळे प्रोजेक्टांक अप्रुवल दिता PDA. हातून पॉलिटिशियनाचो हात आसा. सगळे STP प्लांट्स हे फेल्ड ऑल ओवर गोवा, ऑल ओवर इंडिया. इट्स अ फॅक्ट. आमच्या दाबोलीन पयशे आले व्हडले व्हडले मेगा पळय तांकां परमिशन दिले, हजारांनी लोक रावतात. STP प्लांट्स हे फेल्ड. दीस सुवेज वॉटर इज देन गोईंग इन टू ग्राउंड वॉटर. इट इज अफेक्टिंग द ग्राउंड वॉटर, इज पॉयझनिंग द ग्राउंड वॉटर. सो आतां आमी हालींच 2 वीक पयला पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन मुदिनो, ही ऑल्सो द MLA ऑफ दाबोलीम. तो जिल्हा परिशद मेंबर आनी थोडे मेंबरांक घेवन एनावन्स केला आपूण इन्स्पेक्ट करता व्हडले STP प्लांट घालपाक. कोणान ते आमकां, आमच्या लोकांक, काय ते बिल्डर लॉबी? कित्याक एक फावट सरकारान आमच्या टॅक्स पेयराचे पयशे घालून तूं प्लांट फिट करता ओन्ली टू बेनिफीट. म्हणजे फुकट सवाय बिल्डरांक सगळें मेवलें आयतें. सुवेश थंय येतली. तुमकां तर जाशिल्लें जाल्यार आमचो लोक इतले शेकड्यांचे शेकडे रावतात फॉर डेकेड्स दे हॅव बीन स्टेइंग. तांचे चिंतूकूच ना, तांकां STPचे चिंतूकूच ना. तांकां सोडला आनी बिल्डरांक पळोवंक सोदता तुमी. दीस इज आवर ऑब्जेक्शन. सो सरकारान शूड नॉट थिंक फॉर शॉर्ट टर्म मीन्स लॉंग टर्म.